प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज संक्रार. आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 22वो आविस्वोर, वोड 34 ते 40 पर्यंत, 34 to 40. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पूण सादुकींक ताणें ओगे केले म्हूण आयकून फारिजेव एकठांय जावन आयले आनी ताची परीक्षा करूंक ताचे भितरल्या एकल्या वकिलान एक असो विचार केलो. गुरुजी, सुमूर्तींत व्हडली आज्ञाची खंयची? जेजून प्रतिपाद केलो, सगळ्यान व्हडली आनी पयली आज्ञा ती ही: सगळे तुज्या काळजान, सगळे तुज्या जिवाच्या बोडान आनी सगळे तुज्या मनान सोरेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. आनी तिचेच भाशेन दुसरी ती ही: तुजोच कोट्टाय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. हे दोन आज्ञाचेर दवरलेली आसा सगळी समूळ आनी प्रवादी. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी जेन्ना आयचें शिवर्तमान आयकता, आमकां दिसता की हे जे फारिजेव येयल्ले, हे धर्मशास्त्री जे येयल्ले जेजूक विचारपाक, कसलो प्रश्न विचारपाक येयल्ले, ते जेजू कडेन येतात आनी विचारतात, गुरुजी, सुमूर्तींत व्हडली आज्ञा ती खंयची? गुरुजी, सुमूर्तींत व्हडली आज्ञा ती खंयची? भाव भयणीनो, जेन्ना हे फारिजेव आनी धर्मशास्त्री जेजू कडेन येयल्ले हो प्रश्न विचारपाक, ते जेजू कडेन जेजूची शिकवण मेळोवपाक, वा जेजू कडसून ताका कितें सजमणी मेळोवपाक हे आज्ञाची, त्या कारणाक लागून ते हे प्रश्न जेजू विचारनात. तांचें मन, तांचें काळीज कुसकें आसलें आनी ते जेजूक एके भाशेन जेजूक त्रासान घालपाक ते हे प्रश्न विचारतात. आयकात बरे भाशेन, हे धर्मशास्त्री, हे फारिजेव जे आसले, ते समोर कितें बरयलें तें सगळें जाणून आसले. ते मोइसाचो कायदो कोत्ताले आनी त्या मोइसाच्या कायद्या प्रमाणे सगळें बरोवन दवरलें की जें जेजून आयज ताका सांगता, जेजू ताका सांगता, सोरेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर म्हणटा. आनी तिचेच भाशेन दुसरी ती तुजो करताय तो तुज्या पेल्याचो मोग कर. भाव भयणीनो, जी आज्ञा आमकां जेजू आयज शिकयता त्या शिवर्तमानान, आयज ताणें आमकां ही आज्ञा कित्याक दिल्या? जी आज्ञा ताणें मोइसेसाच्या कायद्या प्रमाणे दिल्ली आनी आयजूय दिता तो, ती आज्ञा केन्नाच बदलूंक ना, कित्याक देव जावन आसा मोग. आनी जेन्ना तो आमकां सांगता की आमी देवाचो मोग करूंक जाय, आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जाय, तेन्ना भाव भयणीनो, आमी खरेंच सगळें आमचें जिवीत, हो जो आमचो संबंद देवाशी आसता, हो जो आमचो मोग देवाशी आसता, केन्ना आसता? जेन्ना आमी ताजें उतर पाळटा. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी तेज्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, ते देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत ताजो नियाळ करून ते पाळटा, तेन्ना कितें घडटा? देवाचें उतर म्हणटा की जेन्ना आमी ताज्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी मोगान चलता, आतां आमी आमच्या पेल्याचो, आमच्या भाव भयणाचो आनी दुस्मानाचो पर्यंत आमी मोग करूंक पावतले. कित्याक भाव भयणीनो, जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी जेजून आमकां शिकयलें खंय आमी आमच्या दुस्मानाचो मोग पासून कसो करूंक जाय तो. ताणें खंयच वायट करूंक ना, ताणें कोणाचें लुकसाण करूंक ना, कोणाची आड वसोंक ना. ताणें फकत ह्या संवसारान येवन आमकां बरी शिकवण दिली. जेन्ना तो ह्या संवसारान आसलेलो तेन्ना ताणें सगळ्यांक पेकोणी दिली, मेलेल्यांक पुनर्जीवन केलें, भेऱ्यांक खाण दिलें, कुड्ड्यांक दोळे दिले, आनी तरी त्या लोकांनी ताका खुर्सार व्हरोन ताका जेशी मारलो. भाव भयणीनो, आयज आमी जेजूक खुर्सार मारता. आयज आमी जेजू ह्या संवसारान आहा की ताका आमी खुर्सार मारता, पूण आमी ताका खरेंच आमच्या हातांनी खुर्सार मारना, पूण आमच्या कोन्यांनी, आमच्या उतरांनी, आमच्या चिंतनांनी ताका आमी खुर्सार मारता. केन्ना? जेन्ना आमी ताजें उतर पाळिना. भाव भयणीनो, जेन्ना देवान आमचो इतलो मोग केलो,
आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो आनी ताणें जेजून ह्या संवसारान आमकां शिकयली की बाप आमचो इतलो मोग कोत्ता म्हूण आनी ताणें सांगलें तुमी म्हजो मोग कोत्तात जाल्यार तुमी म्हजें उतर पाळूंक जाय, तुमी म्हजें उतर कितें म्हणटा तें करूंक जाय. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, आयज जेजू जे फारिजेव येयल्ले ते जेजूक हो प्रश्न विचारतात, सुमूर्तीन व्हडली आज्ञा ती खंयची? आनी भाव भयणीनो, ही जी आज्ञा, हो जो जबाब जेजून दिल्लो तेन्ना, तो जबाब तो आयज आमकां सगल्यांक दिता. सगळे व्हडली आनी पयली आज्ञा ती ही म्हणटा, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिव्याच्या बळान आनी सगळ्या तुज्या मनान सोरेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. आनी तेच भाशेन दुसरी ती ही, तू जोच करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. भाव भयणीनो, आमकां आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जाय जाल्यार, पेल्याचो मोग म्हणजे जो आमकां दिसता ताचो मोग आमी करूंक जायना जाल्यार आमच्या देवाचो मोग कसो करूंक जाता? आमकां देव दिसना, जेजू ह्या संवसारान ना, पूण ताची उतरां ताणें बरोवन दवरलां ह्या पवित्र पुस्तकाचेर. जेन्ना आमी ताचें उतर पाळटा, त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत चलयता, तेन्नाच की आमी आमच्या पेल्याचो, आमच्या दुस्मानाचो पर्यंत जो आमकां दिसता आमच्या दोळ्यांनी, ताचो मोग करूंक आमी पावता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून आमकां ही आज्ञा दिल्या, जेजून आमकां ही सजमणी दिल्या, जेजून आमकां ह्या उतर कितें म्हणटा तें सांगलां, आयज आमी फकत ह्या उतराचेर नियाळ करुया. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत म्हणटा ते भाशेन व्हडली पदवी जी आसा, ह्या उतराची पदवी, ह्या उतरा प्रमाणे आमी चलुया. जेन्ना आमी उतरा प्रमाणे चलता, उतराक जेजू देवाचें उतर आमच्या जिवितांत म्हत्वपूर्ण आनी पयलें जावपाक आमी ताचें उतर दिसपट्ट्या जिवितांत पाळून आमी खरेंच देवाची भुरगीं म्हणून आमी आमच्या सोयींच्या बापाक दाखया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जेजूतून तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता.